गोयातलं सुमार 5,000 टॅक्सी ॲपावरवी चालतात. आता मेरेन 80 लाखांपरस चढ पर्यटक आणि थळाव्यांनी ह्या ॲप आधारित टॅक्सी सेवेचो लाव घेतला. गोवा मायल्स आणि राज्य सरकाराची गोवा टॅक्सी ॲप आधारित सेवा दिता. सरकारान टॅक्सीकारांक ह्या ॲपावरवी काम करपाचो उलो मारला. येरादारी खात्यान अधिसुचोवणी जारी करून भायल्या टॅक्सी ॲप म्हळ्यार एग्रिगेटर सेवांक राज्यात प्रवेश करपाची वाट मेकळी केल्या. देखून ओला आणि उबर सारकिल्लो ॲप बेस्ड टॅक्सी बेगीनूच गोयात दिसूं येतात. पूण गोयातल्या थळाव्या टॅक्सीकारांनी ह्या निर्णयाक खर विरोध केला. ही अधिसुचोवणी रद्द करपाची मागणी करून तांणी निषेध सुरू केला. गोवा मायल्स ॲपाचेर 4,000 टॅक्सी आणि गोवा टॅक्सी ॲपाचेर 1,000 टॅक्सी नोंद जाल्यात. ऑगस्ट 2018 वर्सा सुरू जाल्ल्या गोवा मायल्स ॲपाची टॅक्सी सेवेचो आता मेरेन 82 लाख पर्यटकांनी आणि थळाव्यांनी लाव घेतला. ह्या टॅक्सींनी 7.8 कोटी किलोमीटर प्रवास केला आणि दर दिसा सरासरी 15,000 लोक हे सेवेचो लाव घेतात. हे सेवेक लागून राज्य सरकाराक 13.3 कोटी रुपयांचो महसूल मेळ्ळा, अशी माहिती गोवा मायल्सच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. पर्यटकांक चालना दिवपाक आणि टॅक्सी व्यवसायात पारदर्शकता हाडपाक गोवा मायल्स ॲप सुरू केल्लो. ऑक्टोबर 2023 वर्सा सरकारान स्वताचो गोवा टॅक्सी ॲप सुरू केलो. आता मेरेन 70,000 परस चड लोकांनी गोवा टॅक्सी ॲपाच्या सेवांचो लाव घेतला. आता ॲपावरवी प्रवासी सोपेपणान टॅक्सी बुक करपाक शकता. ॲपात रियल टायम थळांची माहिती, अधिकृत दराप्रमाण भाडे, गुगल मॅप, वेगवेगळे पेमेंटाचे पर्याय तसेच ड्रायव्हर आणि प्रवाशांक खातीर आपत्कालीन सेवा दितात, असे पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले. गोयात येवपी पर्यटकांक बरो अनुभव मेळचो आणि राज्याची अर्थव्यवस्था वाडोवपा खातीर हो ॲप सुरू केला. सध्या मोप्पा विमानतळ आणि मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर ह्यो सेवा उपलब्ध आसात. अश्योच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका. ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarbuy.com. तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात.